सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मुगाळ बाबा भयणानो, देवाक दिन वासून मीस भेटयता लिडिया डायस. त्याच बरोबर जल्माचो दीस, बर्थडे ऑफ लॉरेन्स मेनेझीस, निकॉल फेर्नांडीस, डेबी मशादो, मर्लिन अल्मेदा तांची पासत मागुया. आनी व्हडले बाटवान हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. इजाबेल फेर्नांडीस, आना पिशेतो, गोंजाल पिशेतो, झेवियर फेर्नांडीस, Kemi Araujo, Miguel Pereira, Filomena Pereira, Maria Pereira, Nilwet Pereira, Toblis Picheto. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवी आसूं. मोगाल भावां भयणीनो, संवसाराच्या दोरयान जिविताचें व्हडें ताणटना वादळ मोड येता. तेन्ना जायते पावट आमची नदर जेजू वयली हालता दोलता. आमी भिरांतीक सांपडटाव. जेजू आमच्या सांगाता आसा. आमी ताचे सोवें रिगून रावल्यार तोच भियेल्ल्या काळजाक धीर दिता, सांडलोल्या आत्म्यांक तोच वाट दाखयता आनी निर्शेल्ल्या मनशाक बावार्थान भरता. आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक आयतार पाळतना आमचो विशय म्हजें सोवें रिगून रावात, बोणकोणीन आसलोल्यांक धीर दियात. देव मोगाल आनी दोयाल. ताचे भाशेन आमी जावन बोणकोणीन आसलोल्यांक आमी धीर दिवंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया. आमचे फिरगोचेन आयज आमी गोवल्याचो दीस पास्टर्स डे मनयता. आमच्या पादविकार फादर कायताना, पादकूर फादर लिंडना, डिकन जेसना आनी फिरगोचेन वावुरतल्या पाद्री खातीर देवाक दिन वासून जेजू सोवें तेरिगून रावून तांच्या गोवलीक वावरान पवित्र आत्म्यान सदांच तांकां उजवाड आनी बळ दिवचें म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आनी मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावचे पासत आमी पातकी म्हूण उगडास करून सगळे खालतिकायेन देवाचें एकामेकाचें बोगसोणें मागुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Gloria in excelsis Deo. Anishati, Oria Monacha, Muncha, Sansari, Sorves Mora.
प्रार्थूया. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, पवित्र आत्म्याचे शिकोवणे वरवीं तुका बापा म्हूण उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुवें आपणायलोल्या भुरग्यांची चाल आमच्या काळजांनी वाडोय आनी तुवें बसायलोल्या दायजांत भितर सरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. ओवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पोर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपांचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत दोन कांप जाली, पूण सर्वेस्पोर दोर कांपेंतूय नासलो. दोर कांपेंत उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोंड शितोल वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतूच एलिजान आपल्या न्हेसपा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताचे भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वसतली. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाल. नीत चलून येतली ताचे मुखार. तांच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर.
बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो क्रिस्ता सोवे हांव सोत उलोयतां फोट सांगिना पवित्र आत्म्या सोवे हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्कोण म्हाका खात्री दिता म्हाका एक व्हड खूंत आसा आनी म्हज्या काळजाक तांबोन आसलेली दूख तर जी मासा रोखता परमोणे म्हज्या गोंठरांतली त्या म्हज्या भावा भयणींक उपकारता जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसत ती इस्रायल पोरजेची तांकां देवान आपलीं भुरगीं करूंक घेतल्या तांकां आपले मोहिमेन वांटो दिला तांचे लागीं करार केला समूत आनी सेवा धर्म तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां बासावणी केल्यात महापुर्वजांची सोसोत आनी तांचे तावन रोगता मासा परमोणे क्रिस्त उत्पन्न जाला तो सगळ्या परस व्हडतो आनी सासणाच्या सासणांक वाखाणणी फावो आसलोलो देव आमेन सर्वेस्पराचें उतर उद्गाराक उबी रावया सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं Mateva pormone shubortoman लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत तो आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो 3 सांज जातूच पुर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो पूण होडे भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बडवताले कित्याक परतें वारें मारतालें रातीच्या 4थ्या पहरार जेजू दर्याचेर चलून ताचे सुरशीं आयलो ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले भियेवून तांणी बोब मारली पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें धीर धरात हांव तो भिवूं नाकात पेद्रून परतीपाळ करून म्हणलें सायबा तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सुरशीं येसो कर जेजून म्हणलें ये तेन्ना पेद्रू होड्या वेलो देवून जेजू सुरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो पूण वादळ मोळ पळोवन तो भियेलो आनी बुडूंक लागलो बोब मारून ताणें म्हणलें सायबा म्हाका पाव रोखडोच जेजून हात पावून ताका घोट धरलो ताका म्हणलें हलक्या विस्वासाच्या मनशा कित्याक म्हूण दुबावलोय ते होड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें होड्यांत आसले तांणी ताच्या मुखार सरपटून म्हणलें खरेपणी देवाचो पूत तूं सोम्याचें शुभ वर्तमान वाखाणणी
मोगाच्या भयणी भावानो, एका दिसा एक मनीस आपल्या हातांत 2 झाडाच्यो बियो घेवन ते रोवपाक आपल्या भाटांत वेता. आनी त्या भाटांत न्हंय आसता, रिवर आसता, आनी तो एक बी त्या भाटाच्या मोद्यार रोयता आनी दुसरें बी न्हंयचे देगेर रोयता. आनी जशें परी तें बी धाकटें आसता, ताका उदक घालता, सारें घालता जायतें, तो कुस्तो घेता आनी जेन्ना तें झाड वाडटा तो तांची कुयदाद घेवपाची सोडटा. आनी जशीं झाडां व्हडलीं जातात, एका दिसा बरेंच वादळ मोळ जाता, बरेंच वारो, पावस पडटा आनी तातूंतलें एक झाड उमटोन पडटा. खंयचें झाड उमटोन पडटा दिसता तुमकां? हिंगा आसा तें दोर्याचे देगेर आसा तें. आमकां घोडे दिसत जें दोर्याचे देगेर झाड आसा तें घोडे बरें उरत, कित्याक ताका उदक आसा थंय. पूण ना, ताका सगळें आयतें मेळटा, उदक ताका आयतें मेळटा, त्या पासून ताची पाळां फकत उंचूच आसात. पूण हें झाड हिंगा रोयलां तें, मोद्यार रोयलां तें उदकाची सुदीक वेता, ताची मुळां भितर भितर रिगतात आनी उपरांत तें उदकाशी पावता. आनी अशे तरेन जेन्ना वादळ मोड येता तें उरता, थीर उरता, घोट उरता. पूण ह्या झाडाची पाळां उंचूच आसात देखून तें उमटोन पडटा. मोगाच्या भयणी भावानो, आमी जायत्या वर्सांची क्रिस्तांवां. आमकां ल्हानपणांतल्यान हो भावार्थ फावो जाल्लो आसा बावतिजमांतल्यान. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत खूब त्रास येतात, आमी आमकांच विचार करची गरज, आमचो भावार्थ कितलो थीर घोट आसा. आमचेर खूब त्रास येतात तेन्ना आमचो स्वभाव कितें, आमी देवाक शेणटा, हें म्हज्याच जिवितांत कित्याक जाता, हे कोस म्हाकाच कित्याक, अशें आमी म्हणटात. हो आमचो भावार्थ देवाची थीर घोट आसा. आनी आयचीं वाचपां आमकां आमचो भावार्थ थीर घोट सांबाळूंक आमकां उलो करतात. आमच्या जिवितांत आमी पळयल्यार देव कांय पावटी आमचो भावार्थ तपासता. आनी भाग्यवंत पेद्रू पयले चिटीन आपल्याचे तो बरोवन सांगता, जशे परी भांगार उज्यान घालून तपासतात तसो आमचो भावार्थ देव तपासता. पूण भाग्यवंत पावलू कोरिंतकारांक बरोवन पयले चिटीन 10व्या विस्वरांत सांगता, जेन्ना ते देव आमचो भावार्थ तपासता तेन्ना तो आमकां एकलो सांडिना. आमच्या जिवितांत खूब त्रास येतात, पूण देव आमच्या सांगाता आसता. आमच्यान जायना तितले खूब त्रास आमच्या जिवितांत आमकां मेळना, पूण जेन्ना आमचे लागी ते खूब त्रास सोंसूंक जायनात तेन्ना देव रोखडोच आपलो हात घालता, आमकां वयर काडटा, आमकां धरून दवरता, आमकां बळ दिता आनी तो आमकां वाट तयार करता त्या कश्टांतली भायर सरूंक. तो आयचो सेवादोर आमकां आमचो भावा थीर घोट करूंक आपयता. आयचें पयलें वाचप राजाच्या पुस्तकांतलें घेतलां, राजाच्या पयल्या पुस्तकांतलें. आनी थंय आमकां मेळटा एलिजा प्रवादी दुखवलेलो आसा, खोंतवलेलो आसा आनी तो भिरांतीन खंय तरी लिपलेलो आसा. आनी कित्याक काय, हो भावार्थान भरलेलो मनीस प्रवादी भिवून लिपलेलो आसा. आमी तर 18वो आविस्वर वाचल्यार राजाच्या पयल्या पुस्तकांत थंय आमकां मेळटा एलिजा प्रवादी 450 बालाच्या प्रवाद्यां लागीं झगडटा, तांची जैत व्हरता. आनी ही खबर आहाब राजा जेजेबेल हे राणीक कळयता. आनी जेजेबेल कितें करता, आपल्या संदेशकाराक एलिजा प्रवादी सरशीं धाडटा आनी ताका धमकी दिता. ती ताका सांगता, तुवें बालाच्या प्रवाद्यांक जशे परी मारले तेच परी हांव तो तुका मारिना जाल्यार देव म्हजे दोबरादान हे कोश धाडूं अशें म्हणटा आनी ताका भिवयता. आनी एलिजा बाबडो भियेता आनी तो खंय तरी पयस वचून रावता, एका गोलींत पावता आनी तो म्हणटा देवाक, आतां पुरो म्हजे लागीं जायना, म्हाका मरून दी अशें तो म्हणटा. पूण सर्वेस्पूर देव ताका सांगता, दोंगरार वच, थंयसान हांव पासार जावचो आसा,
थंय हांव तुका मेळटलो. आनी तेन्ना आयच्या वाचपांत आमी आयकलां थंय एक वादळ मोड जाता, बरेंच वारें, पूण ते वाऱ्यांत देव ताका मेळना. उपरांत भुंयकाप जाता, थंय देव ताका मेळना. उजो येता, थंय ताका मेळना. पूण उपरांत शांत शितळ वाऱ्यांत देव ताका मेळटा. तो तें वारें अणभवता आनी देव आसा म्हूण तो स्वतमानता. आनी ताचो भावा थीर जाता. आनी उपरांत आमी आयकलां तो ज्या गोलींत भितर आसलो त्या गोलींतलो तो भायर येता. तो गोलीच्या दारार उबो रावता. म्हणल्यार ताका आनीक घोटाय मेळ्ळ्या, भरवंसो मेळ्ळा ताच्या जिवितांत. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरयता, जंय लोक कोश्टवता, क्रिस्तांव लोक, आनी तो देवाची खबर परगोडटा. जशे परी इस्रायल पुर्जीक कशे भाशेन देवान जायत्या बेसांवांनी भरली, कशे भाशेन तांकां भायर काडली, आनी तो ताका सांगता. पूण थोडो लोक आयकना. आनी तो भाग्यवंत पावलू म्हणटा, आपणाक एक खोंत आसा, कितें तरी दूख आसा म्हाका, आनी हें तें दूख. तो इतलें बरें देवाचें उतर सांगता, पूण लोक आयकना. तांच्या कानार तें पडना, मनाक तें बसना, काळजांक आटापूंक तांचे लागीं जायना. आनी जो क्रिस्तांव भाव भयणा, जो लोक कोश्टवता, तांकां तो धीर दिता. तांच्या कुस्तांत देव आसा. आनी उपरांत आमी शिव वर्तमानांत आयकलां जेजू कशे भाशेन पेद्रूक साल्वार करता. आतां ह्या शिव वर्तमाना पयले तर आमी वाचल्यार जेजू एक मिलाग्र करता. 5,000 लोकांची तो भूक मारता. आनी त्या उपरांत तो तांकां सांगता, तुमी वचात, आपूण मागीर येता. आनी आपूण दोंगरार वचून मागणें करता. एके भाशेन तो तांचो भावार तपासूंक सोदता. तो घडये वेळ आसलो मोड जावपाचें, तरी आसतना शीस वेतात, दर्यांत वेतात, आनी थंय मोड जाता. आनी मोड जाता तेन्ना ते भियेतात. आनी जेन्ना जेजू उदकाचेर चलोन येता तेन्ना तांकां म्हणटा, भिवूं नाकात, हांव तो, भिवूं नाकात, हांव तो, हांव तुमच्या सांगात आसा. आनी पेद्रू कितें करता, जें आजून कोणें शिसांनी करूंक ना तें तो करता. हिंगा मोड आसा आनी तो बोटी वयलो देंवूंक सोदता उदकांत. आनी तो जेजूक सांगता, म्हाका चलूं दी, तुजे भाशेन म्हाका चलूं दी. आनी जेन्ना जेजू ताका ये म्हणटा, तो चलता, चलूंक लागता. ताका आसा तो भावार्थ, पूण तो भावार्थ फकत उंचूच आसता. जेन्ना जेजू वयली ताची नदर हालता आनी वादळ मोडाचेर ताची नदर वेता, तो बुडूंक लागता. आनी बुडटा तेन्ना भाग्यवंत पेद्रू आमकां शिकयता देवाक उलो मारूंक. तो म्हणटा, सायबा म्हाका वाटाय. आनी हें सायबा म्हाका वाटाय आमच्या जिवितांत, आमच्या तोंडार हें आसूंक गरजेचें. आमी क्रिस्तांव भाव भयणां, आनी हें उतर आमच्या जिवितांत आसूंक गरजेचें. कित्याक जायते खूश त्रास आमी भोगता जे दुसऱ्यांक खबर नात. आमी घडये भायल्यान हांसते मुखामोड दाखयता, पूण भितर एक मनीस जाणा आपूण कितें खूश त्रास सोंसता तो. तर सायबा म्हाका वाटाय ही वळ आमच्या जिवितांत आसूंक खूब गरजेची. आनी जेन्ना तो म्हणटा, रोखडोच जेजू हात घालता, ताच्या हातीक घोट दवरता आनी ताका बुडोंक दिना. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, ही आयज आमकां शिकवण. आमचो भावार्थ थीर घोट सांबाळूंक आमकां घडये दिसत आमी भावार्थान थीर घोट आसात म्हूण. कित्याक आमी सद्दां मिसाक येतात, मागणें करतात, पूण जेन्ना खूश त्रास आमच्या जिवितांत येता तेन्नाच आमकां गमता आमी कितले भावार्थान थीर घोट आसात. तर आयज आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवया. पयलें म्हणल्यार आमी भावार्थान वाडुया. दर दिसा आमकां जायत्यो संद्यो मेळटात आमच्या कुटुंबांत फिरगोजेंत मागणें करूंक, देवाचें उतर वाचूंक. न्हयच फकत पवित्र पुस्तक घेवन आतां सोशल मिडियाचेर जायतें आमकां वाचूंक मेळटा आनी आयकूंकूय मेळटा. तर हें आयकून वाचून आमचो भावार्थ थीर घोट सांबाळुया. तेर्साचे मागणें आसा, जायतीं रितीरां आसात, तातूंत आमचो भावार्थ थीर घोट सांबाळुया. आनी जो भावार्थ आमी घेता जेजू कडच्यान, तोच भावार्थ आमी जियोवया. दुसऱ्यांक आमचो भावार्थ दिसून येवची गरज.
जेन्ना कोणूय आमकां म्हणटा तो बरो कुटूंब, मागण्याचो कुटूंब तांच्या जिवितांतल्यान दिसून येता. हें तर कोण आमकां म्हणटा तेन्ना आमी भावार्थाची परगटणी करता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी प्रिजन मिनिस्ट्री हांकां भेटिल्लो दीस पाळटा तेन्ना आमी सिमिनारींत आसतना तांकां विजीट करूंक वेताले, बंदकोणींत आसलेल्या भाव भयणांक. आनी थंय विजीट करता आसतना आमी तांचे लागीं गेम खेळटात, तांचे लागीं भासाभास करता, मीस आसता. आनी जेन्ना भासाभास करता तेन्ना कळून येता तांकां जायतो भावार्थ आसा. तांकां जिवितांत बदलणी करूंक जाय. जेजूचें नांव तांच्या जिवितांत आसा, तांच्या तोंडार आसा. पवित्र पुस्तक ते घेवन भोंवतात थोडे, आनी ते म्हणटात आपणाचो कांयच गुन्यांव नासतना आपूण हिंगा कोश्टवतात. पूण तांकां धीर दिवंक, तांकां बळ दिवंक जायते आमची भाव भयणां तांकां विजीट करूंक वेतात, तांकां ही बरी उतराची परगटणी करूंक वेतात. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी तांचे पासून मागुया आनी आमच्या जिवितांत आमी भावार्थान वाडूंक आमी प्रयत्न करुया. हीच कृपा ह्या पवित्र मिसाची भेटेन जेजू लागीं आमकां दर एकल्याक मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बाबाट ह्या वेळार आमी उचारुया. सोत म्हणटा देवाक, सोत पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी सांबावलो, आंकवार मारी थंय जल्मलो, पोंचला ताका ताणें खोस सुसले, ताका कुसा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोद पृथ्वीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यानी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसुणी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी धोर्मिकांनी मोगाचीं हातयारां जावन बोणकुनींत आसलोल्या भावां भयणांक सोवें जेजूचो रूपकार तांकां जावं बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकोवणे पोरमोणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकरणी कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोणकोनीन आसलोलीं जायतीं भावां भयणी निरपराधी आसुनूय बोणकोन भोगतात. तांकां नीत मेळूंक, फावो तो आदार मेळूंक, तशेंच तांच्या निराशीपणांतलीं आनी दुमाल्यांतलीं तांकां निवारूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोणकोन
काणकोणीन वार कोत्तेल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा हाच्या व्हॉलंटियरांक जेजू भाशेन काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या गोवल्या पादविगार फादर कायतानो, पादकूर फादर लिंडॉन, डिकन जेसन आनी फिरगोजेन वावुरतेल्या पाद्रीच्या ओत्मीक देणी देवान उपोत वाडूंक तांकां बरी भलायकी फावो करूं आनी तांचेर आनी तांच्या गोच्छांचेर शुभ आशिर्वाद पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. थोडो वेळ ओगीच रावन आमची खासगी मागणी देवा फुड्यान दवरुया. भोव मोगाळ बापा, सगळे खालतीकायेन थोडीशी मागणी तुजे फुड्यान दवरल्यान ती तूं स्विकार कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज 2 कलेक्शन आसतलीं. पयलें म्हणटा सदांच्या आयताराचें आनी दुसरें आमची फिरगोजीच्या हॉला पासत सेंटरा पासत तुमी उदार जावन उदीक करून दुसऱ्या कलेक्शनांत आदार दिवचो. पेटोवणे वेलार गायन गावुया. C20 काल्वाराचो येवन पेज 36. C20 पेज 36. म्हज्या बाबा भयणानो, ही आमचें बलिदान सोरपुतवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा, तुजे काकलुतीन तुका भेटोवंक फावो केल्ली ही पवित्र सुबेची दानां प्रसन्न जावन स्विकार कर आनी तुजे पदवेन आमच्या सुरवणाराच्या गुटांत ती बदल म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमा मनशाचे असक्तायेची दया करून ताणें आंकवारी थावन जोल्म घेतलो आनी कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां, शिवासनां आनी पदव्यां बरोबर
आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Survispora, koros tu powit, tu soglia powitrपणाची जोर. देखून दोवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तीच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्यानी सासणी कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसोन मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gór. Tudzie morogami zomarogam, ani tu porodeneso. Tudzie puno জীবন পর देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मोदनाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका पृथ्वी मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान उतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोन दुतां आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान
देवा सोर पदवीदार बापा सोर मानानी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थना दीर घेऊन म्हणुया. आमचे बापा सुखीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक शिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाशान उतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्तांत मी तुज्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक बोलय. क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावुया. D20 जेजू उगडास कोरीन जाल्यार पेज 58. D20 पेज 58. Zalia, tu co,
close to more soul. Matya ki close to more malo. Tuka sotya ki close to malo. Torbo tolya koso tu na zanzo. Jesus, kite bokamo con tu so. Dici, bechan codiza mundo so. Pero shora nel colpo lo so. Mo sol che no bonis zarazado. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी घेतला, ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां तिरायेन सांबाळूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. थोडा वेळ बसूया. मोगाळ बाबा भयणानो, आयच्या मिसाची माडावळ करतल्यांक तशेंच गायन मंडळाक आमी काळजांतावन दिन वाचता. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. गेल्ल्या आयताराक धोरण दान जालां 1,02,000. बुधवारा दीस दान जालां 11,200. शुक्रारा दीस 14,380. आयज सेकंड कलेक्शन आसा जें जालां आतांच. ते आमच्या पॅरिश कम्युनिटी सेंटर आची पासत. सगल्यांक तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं. ऑगस्टाचे 14वेर शुक्रारा दीस सदांचे भाशेन मीस, प्रेज एंड वर्शीप, एडोरेशन, लेईंग ऑफ हँड्स एंड युक्रिस्टीक ब्लेसिंग, सांतिस्माचो आशिर्वाद मीस सुरू जातलें 6 वरांचेर आनी मागीर हें सगळें चलतलें. तुमी सदांचे भाशेन तातूंत वांटो घेवचो. ऑगस्टाचे 15वेर आंकवार मारयेची स्वर्गा वडणाची परब.
सोंत तेदूस डे ऑफ ऑब्लिगेशन तुमी मिसाक येवंक जाय. पयले मीस 6:30 वाजता, दुसरे मीस 8 वाजता. ही दोनूय मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान जातली आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन मीस. तशेंच केरांत कोपेलान मीस सकाळीं 8 वाजता. त्या दिसाक सांजे आमची तरणाटी पॅरिश यूथ घडोवन हाडटात तालिगांव युनिटी कप. तुमच्यो टिमी तुमी तयार दवरच्यो. सगल्यांनी वांटो घेवंक आमी मागता. आमचे तरेतरेचे ट्रेडिशनल स्वीट्स घेवन वाड्या वाड्यांतलीं बाबा भयणां वर्साच्या वर्सा येतालीं तशींच ह्या वर्सा तुमी येवची म्हूण आमी मागता. आनी सगल्यांनी कुशालकायेन हो दीस आमी सारचो, हो देखून ही सांज. तशेंच ल्हान भुरग्यांक त्या दिसा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसतलें. थीम नॅशनल हिरोज ऑफ इंडिया. भाग घेतल्यांनी आपलीं नांवां रियोडन प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ अपॉस्टलेट एसोसिएशन ताचे लागीं दिवची, नाजाल्यार फादर लिंडन आमचो पातकुरा लागीं दिवची, नाजाल्यार ऑफिसान तुमी येवन दिवची. उगडा झुजचो, वो देखून युथानूय उगडा झुजचो. सांजचे मीस आसतलें, सगळें काबार जावंक जाय सुवांचे पयलीं. कित्याक ते मीस म्हाका कॅन्सल करपाक नाका. दुसरे दिसा मागीर आयतार सोंत पडटा. ह्या पासत ते सोनवारचे मीस म्हाका कॅन्सल करपाक नाका. ह्या पासून सगळें तुमी पयलें मांडून हाडून वेळार काबार करचें. फुडल्या आयतारा ऑगस्टाची 16वी सकाळीं 10:30 वाजता कोमुंदाद दे तालेगांव ऑक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर हार्वेस्ट फेस्टिवल जातलें काजा दे पोवा हांगासर हॉलांत. ऑगस्टाचे 18वेर थावन कोणसाचे पुर्बेक 3 दिसांची आत्मीक तयारी सुरू जाता. तेस 5:30 वाजता उपरांत मीस. सगल्यांनी वांटो घेवचो हे तयारेंत. बायले यादनीक आसतले देवाची उतराची मोडणी करूंक, पुरगोटणी करूंक आनी त्याच बरोबर मिसाची भेट भेटूंक. ऑगस्टाचे 21वेर कोणसाची परब. त्या दिसा मिसां येपरी सकाळीं 6 आनी 7 कोंकणी भाशेंतल्यान, 8 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. 9:15 आमी कोणसां कातरूंक वेतले आनी 10 वरांचेर पुर्बेचें दोबाजीक मीस. ह्या मिसाक भोवमानेस आग्नेल पिनेरो बिशप ऑफ द डायसिस ऑफ सिंधुदुर्ग हो हाजीर आसतलो. मिसाची भेट भेटयतलो. ताचे बरोबर दुसरे यादनीकूय आसतले. त्या दिसा सेकंड कलेक्शन आसतलें डायसिस ऑफ सिंधुदुर्ग हांचे पासत. बिशप आग्नेल पिनेरो म्हजो क्लासमेट. हांव वळखता ताका आनी उलयता आसतना जायत्यो वस्तू हांवें म्हज्या कानारूय कानार घातल्यात. म्हणजे एज पर्सनल फ्रेंड्स उलयता तेन्ना सांगतात न्ही इकोजेन कितें जाता, डायसिसीन कितें जाता. खऱ्यांनीच जायती गरज आसा ताका. आमची म्हणटा डायसिस स्टॅब्लीश सगलीं एसोसिएशनां फंड्स बा आसतलो तांकां थोडी फावटी इकोजेंतूच फंड ना. पूण ते भाशेन तो मागोना खरो. पूण म्हजें मन जालें आदार दिवंक, कित्याक हांव जाणा गरज आसा म्हूण. आनी ह्या पासत हें सेकेंड कलेक्शन जाता तेन्ना तुमी उदारपणान हें कलेक्शन करचें, दिवचें. फेस्ता दिसा सगळ्या मिसांचेर 4 मिसांचेर तें कलेक्शन जातलें. कोणाकूय चॅक दिवपाक जाय जाल्यार चॅकूय हाडून तुमी ऑफिसान दिवची. त्या प्रमाणे मागीर नांवां घालून ताका आमी ती पाठोवंक जातात. ताचे एड्रेस जाय न्हू, तांच्या एकावंटाचेर. ते म्हणटून म्हज्यान मागीरूय मागूंक जाता. त्या दिसाक सांजेच्या वेळार AC हॉलांत आमचो तियात्र आसतलो. सगळें मोरले सगळें काम कंप्लीट केल्लें आसा. नागोर तियात्र बेन एवांजलिस्टाचो तुमी येवचें. कित्याक ओत्मीक तयारेन आमी वांटो घेतलेच. त्याच बरोबर तियात्राकूय येवचें. कोणाक खोशी आसा जाल्यार स्पॉन्सर्सूय दिवचे. आनी कितेंय उरलें जाल्यार आमची इगोजेक उत्तले. मॉल टिकेटीचे 200 रुपया. आनी आमची 1-2-3 भाव भयणी कांतार कोत्तले म्हूण डिरेक्टराक सांगलोलें आसा, मागलोलें आसा आनी हांवूय कोत्तलो. म्हज्या काताराचें नांव लव यू मोगा. सॉल्फांबा धाडली, ट्रम्पेटीचे सॅक्सोफोनाची धाडली सॉल्फेज. वायलीन हाडटले जाल्यार खबर ना, पूण कातार बरें आहा. म्हणटच तुमी म्हाका लागून न्हू, आमचे फेस्त तें. आमच्या फेस्ताक लागून तुमी येवचें. ऑगस्टाचे 26वेर 10 बुधवारांची भक्ती पेरपेसुको सायबिणीची नोवेना सुरू जातात. आनी ऑगस्टाचे 30वेर मोंत सायबीण आमची आमी म्हणटा आंकवार मारयेची जल्माची परब नेटिविटी ऑफ आर लेडी हे परबेक नोवेना सुरू जातात. कोणाक आपली इंटेन्शनां दिवंक जाय जाल्यार तुमी ऑफिसान येवन दिवची.
मांडावळ करूंक 15 6:30 वाजता सकाळी PPC 8 वाजता कॅथेकिस 9:15 इंग्लीश भाशेन जी बाबा भयणां करतात त्याच बरोबर सांजे एक मीस जातलें तें आयताराचें आनी 16 मिसाची मांडावळ करूंक व्हडलें बाट 3 6:30 वाजता 8 वरांचेर व्हडलें बाट 1 9:15 कातिकीस 10:30 व्हडलें बाट 2 आनी सांजे 5:30 वाजता जुलायलें फ्रांजालें मोरोड मोगाळ बाबा भयणानो आनी 3-4 मिनटां घेता तुमची एक म्हयनो वाचूंक ना सेकंड टू सेकंड म्हजी ड्युटी सेंट एंड्रू आवेलिना चर्च न्यूयॉर्क फ्लाशींग हांगासर जाली 3 तारखेर म्हणटा हांव भायर सरलो आनी आतां आसा तुमचे बरोबर म्हजी हॉलिडे बरी जाली एक फावट हांवें खंय वचोंक ना कित्याक गेलो म्हणटच मागीर ऑफ डे म्हूण दवरतात ते सो आय कूड गो टू टॅक्सस जाय जाल्यार वो फिलाडेल्फिया मायामी आदी गेलो हांव एक फावटी कितें जालें म्हजो पदवीकार आसा ताचो आवय बापूय बरो ना सो तो तांचे कॅर घेवपाक न्यू जर्सी आसतालो सो म्हाका मेळोंक पासून ना आख्खो म्हयनो फकत 2 मॅसेजी आनी एक फोन कॉल आनी एकलो जाणटो पाद्री आसतालो थंयसर ताकाय लास्ट स्टेज कॅन्सर जाल्लो आसा म्हणजे तोय आसूंक ना आतां आयला खंय पूण बेश्टो एक दीस फोनाचेर फकत म्हाका मेवला ह्या पासून हांवें मागलें तांचे लागीं हांवें म्हणलें हांव खंय वयचो ना आय विल स्टे इन द पॅरीश व्हडलें काम न्हू तें तेंचें 4-5 मोन ना करचें पडलें आनी मिसां म्हणटा सदां करूंक जाय प्रेयर रूम म्हाका सायडीकूच आसलो पर्सनल तो मागीर आल्तार बा सगळें आसा तुका जाय जाल्यार मीस करूंक स्पेशल पूण थंयसर रावलो हांव आनी म्हाका जाय तेन्ना सिटीन गेलां भोंवलां पूण पास्टल सॅटिस्फॅक्शन हे फावटी म्हाका चड मेवलें कित्याक कोण ना न्हू हांव पाद्रीकार कसो थंयसर आनी लोकूय म्हणटा म्हाका बरो करता थंयसर अदी करून ऑफीस स्टाफ आनी आपयतात परतून यो म्हणून सांगता तुमकां मागीर बट दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट बट आय रियली फेल्ट दॅट आय वॉज नीडेड दॅट दीस टायम दे नीड मी दॅट्स वाय दे कॉल मी पूण वावर करूंक म्हाका तें नान तेन्ना न्हू यू गेट अ इन अ डिपर सॅटिस्फॅक्शन where you can be of some help to a place where they really needed somebody at that time. आतां दुसरो पाद्री गेला तो म्हणटो आदार करता पूण खरेंच म्हाका बरें दिसलें आय कूड एक्सरसायज माय प्रिस्टली मिनिस्ट्री इन दीस प्लेस आनी सगळें कोत्ता आसतना फादर लिंडनान हांगासरली सगळी जबाबदारी बरे भाशेन घेतल्या आनी बरे भाशेन केल्या कितली मोन्ना कितलो वावर आनी आंग काडिनासतना बरे भाशेन वावर केल्ल्या खातीर तुमच्या नांवान हांव ताकाय दिनवासतां आनी तुमकांय दिनवासतां जो सहकार तुमी ताका दिलो तो आयजूय तुमी आमचे पासत मागला आयज पास्टर्स डे आतां भायल्यान आमी केक खाततले हांव आनी म्हजें मन जालें डोंट ऑर्गनायज प्रोग्राम फॉर अस आमी आख्या वर्स तुमचे गोवली आनी आमी काम करूंकूच जाय थोडी फावटी पावना म्हणजे मागता तितलें पुरो आनी जो सहकार तुमी दितात वावरांत जावं आमचे कम्युनिटी सेंटराच्या वावरांत कोमन्या वांटपाच्या वावरांत मिसां ऑर्गनायज करपाच्या वावरांत तें पुरो तातूंतल्यान आमचें पोट भरता ओके आनी ह्या पासत तुमी जो सहकार दितात तांचे पासत तुमकां देव बरें करूं मागण्यान चालूच दवरचें विजिटां बंद पडल्यान आमची जाणा हांव कशें करचें तें सजूं म्हणून म्हाका आतां लॅक्चर्स आसतलीं राशोर फादराकूय मातसो आसोद दिवपाक जाय मातसो रेस्ट घे म्हूण बट वी वील सी हाव वी कॅन वर्क बट आय वॉन्ट टू विजीट द फॅमिलीज ऑल्सो आय वॉन्ट टू बी एटलिस्ट रीच एवरी हावज तें आहा म्हज्या मनांत पूण कशें जातलें तें पळोवया तुमी म्हाका मातसो आमकां आदार दिवचो उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्पद्विदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून या वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा संवसाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी गलतेपणी मागता आनी तूं सुगीच्या दोलबराच्या कुंगराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोटे आत्म्याक एमपणांत लोटून घाल कित्याक आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जळपळटात आमेन शेवटाक गायन गावया F5 पेज 88 F5 पेज 88
आदिशा